आर्थीक स्थिती जाग्यार घालपाक अपेस येता जाल्यार सत्ताधाऱ्यांनी आपली पदां सोडून दिवची अशें सणसणीत विधान महिला काँग्रेस अध्यक्ष बीना नायकान केलें. पेट्रोल डिझेलाचे दर वाडयल्या उपरांत घरांतल्यो सगळ्यो वस्तू आपोआप म्हारग जातात. हाचो फटको सादारण मनशाचेर बसता. ताचो सगळो पगार जर साधन सुविधाचेर खर्च जालो जाल्यार सामान्य मनीस खातलो आनी पितलो कितें असो प्रश्न करीत बीना नायकान सत्ताधाऱ्यांचेर प्रश्नांचो फार केलो. एक फक्त पेट्रोल आणि डिझेल महाग झालं की घरातली सगळी वस्तू इट इज लाईक अ विशस सर्कल, सगळे महाग जाता. आणि गरीब माणसांनी प्लस मिडियम क्लास वर्कर्स व्हॉट दे आर गोइंग टू डू विथ दे स्मॉल इन्कम. 15,000 कोण 15,000 जोडता, कोण 20,000 जोडता. जर ह्याच्यातच तुमचे पैसे 5 आणि 10,000 गेले तर व्हॉट दे विल ईट, व्हॉट दे विल ड्रिंक, व्हॉट दे विल वेअर. सगळ्या याच्यावर त्यांनी सगळीकडे सगळ्या चारी बाजूने त्यांनी महागाई वाढवलेली असा. आणि लोकांक फटयता. काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लो तेन्ना 100 खर्च येतलो आशिल्लो. स्टील दे मेंटेन द प्रायझेस. दिस itself shows that this government, BJP government, cannot run the आमचे देश चलोवपाक शकना. Finances they cannot handle. So if they cannot handle, I think voluntarily they should resign from their post, because they are making not only one person unhappy, they are only making happy 5 people only happy, and rest all the Indians are unhappy due to this rising prices.